सांगे बोडली माय काणी सांग काणी सांगे बोडली माय काणी सांगता काणी सांगता काणी गाडवाच्या गायनाची काणी विशाखा म्हणले एका हळ्ळेंत एक गाडाव आसले एक दोबी आसलो आणि त्या दोबी लागी एक गाडाव आसले सकाळी मुडे उठोन ताच्या पाठीर वस्तुरांचो मुठो घालन त्या दोबीन ताका तळ्या कुशीन वळून वरचें आणि सांजत आसतना ताका अनेक पुटी वस्तुरांचो मुठो घालन त्या गाडवाक पाठी आपोवन नेवचें हे जावन आसलें आमच्या दोबीची दिनचर्या हाच्या मदेकात गाडवाच्या पोटाक घालूंक ताका वेळ मेळनासलो त्या देखून गाडाव दीस वेता वेता सुकोन भागोन कांटो जाल्ले हे पळोवन आमच्या दोबीक मस्त बिरमोद दिसतली पूण ताणें कालें करचें ताका वेळ मेळना त्या देखून ताणें एक आयडिया केली दिसाक पोटाक घालूंक जायनातल्यार काल जालें रातीक पूण हांव म्हज्या गाडवाक सोडून सोडटां दुसऱ्याच्या शेतांनी बाटांनी खावन आपणाचें पोट तें भरून काणगोन दी म्हणून चिंतून ताणें गाडवाक रातीक सोडूंक सुरू केलें अशें सोडून वासराच्या काना वारें रिकतना कशें बळें उडकाणें मारून धांवतात गोरवां तशीं आनी गाडवाक बारीक कशी कित्याक दनयान आपणाच्या रातीक दुसऱ्यांच्या शेतांनी खावंक सोडना न्ही म्हण आनी तो वचून दुसऱ्यांच्या शेतांनी पाचवें तण बरें रुचीन खावन दाटो मोठो जाल्लो हाच्या मदेकात गाडवाक एक कोल्याची वळख जाली आनी कोल्या लागीं बरें एक विश्टाघात जाली एक पुनवेच्या राती बऱ्या थंड रातीक एक गाडवाक आनी कोल्याक एक बरेंशें बाटाण्याचें शेत मेळ्ळें आनी ह्या शेतांत पाचवे बाटाण्यो बरे तरण्यो आंकड्यो पळोवन गाडवाच्या तोंडांत इतलें उदक आयलें की कोल्यान ताका इल्लेशें उकसावन दिलें वस या खाया आमी खाया म्हणून वचून दुसऱ्यांचें शेत तें तरीकी ती भितर वचून काडून बरें करून खावन साबून आपणाचें पोट घट्ट भरून काडून मस्त कशी जाली ताका गाडवाक गाडाव कांडा पट्टे उत्तेजीत जावन वचून ताणें ताच्या इश्टाक सांगलें इश्टा हा इतले बरे बाटाणे हांवें खेळात पळय म्हाका इतली खुशी जाता तसो आज म्हाका एक गायन गायचें यबा आमच्या कोल्याक बेन दिसोंक सुरू जालें आळे सायबा तूं गायन गावचें म्हणून सांगते तसय दम्मया गायन एक गावंक वचो नाका काल्या म्हळ्यार तुजें गायन आयकून काणगोन दनी मनी उठात जाल्यार आमी करचें सोरी धरून सोडीत गाड हांव सांगा लागलो हे तूं काय गायलें रे तूं गायन म्हळ्यार कालें म्हणून हांव गायन गायता म्हणून सांगून तुका मोसोर आनी कांय न्ही तुका संगीताचें स येता रे म्हणालो आनी सुरू केलें ताणें गायन इ अ तितलें म्हणटा आसतना गाडवा आमच्या कोल्याक बेन सुरू जालें आतां उठता वो म्हणून सांगून आनी वचोन केदळ म्हणी कोलो एकल्याचो इश्ट जाल्लो आसा गी ना न्हू तो वचोन काणगोन एका रुखाच्या आडासाक रावन हे सकट पळयतात आसलो देगेन न्हिदल्लो धनी उठोन काणून येवन पळयता कितें एक गाडाव येवन एका तोटांत ताच्या तोटांत बाटाण्याच्या शेतांत बसून खातेत आसा आनी किंक्रोटो घालून बोमात येत आसा ताणें ताच्या इश्टांक आपयलें ताच्या सेवकांक आपयलें आनी व्हडलो सयत बडको काणगोन येवन रापर घालें पळयल्यार गाडवाच्या पाठीक ताच्या दुखीक इतलो तो किंक्राटलो आनी ताच्या उपरांत ताच्या सेवकांनी ताच्या गाडवाच्या गोमट्याक एक व्हडल्या सयत रुखाचो कुडको बांदलो आनी हो रुखाचो कुडको बांदिल्ल्या दुखींत गाडाव आपणा इतल्याक वेत येत आसतना कोलो येवन सांगा लागलो हे आले रे पळय रे तुज्या सुमधूर गायनाक तुज्या धनयान पळय तुज्या गोमट्याक घाला व्हडलो सयत हार म्हणालो आनी इतलें जावन जातेत त्या दाळा तो आमचो गाडाव सांगा लागलो वय इश्टा तुवें सांगिल्लें समा हांवें तुवें म्हज्या बऱ्याक सांगताय म्हणून चिंतीचें आसलें हे हांवें केल्ली चूक जाली आतां पळय ह्या कश्टार आसा आनी म्हजो धनी म्हाका आयकता गी नांगी म्हजी बोब आयकता गी नांगी म्हणून चिंती लागलो केदारी आमी एका मनशान आमकां कालेंय सांगोवप येतात जाल्यार तें आमच्या बऱ्याक गी पाडाक गी म्हणलें आमी तें पळोवन काडचें खंयच्या गळगेर खंयच्या वेळार आमी खंयचें काम करीचें तेंत काम करीचें म्हणलें ह्या काणयेची नीत देव बरें करूं एका आवय बापायक एकलो मोगासो पूत आनी तो 5व्या क्लासीन शिकोन आसता सकट भुरगीं इस्कलाक वताना आवय बापाय तांकां सोडूंक वतात
वा तांकां गेटी गडे मुसर पावोंक वेतात आनी टाटा बाय बाय म्हणून सांगतात. कितलो अपूर्व न्ही हें पळोवंक. पूण वो चेरको आपल्या आवयक आळे तुवें इस्कॉलाक येवंक नसो, तुवें इस्कॉलाक तुशीन पांय दवरल्यार म्हणी पळय आनी म्हज्या फ्रेंड्सां मुखार तुवें बिलकूल येवंक नसो म्हणून सांगतलो. कशें जाय त्या आवयक. आवयचें काळीज रडता. आवय मनान चिंता आळे कितें म्हज्या पुतान म्हाका अशें सांगलें गे म्हणून. तशेंच एक दीस पूत इस्कॉलाक वता. आवय पुता फाटल्यान वता इस्कॉलाक. पूत इस्कॉलाच्या ग्रावंडार खेळून आसता. आवय इस्कॉलाच्या कंपाउंडार तावन पुताक तिळटा आनी पूत संतोशान खेळटाने ते पळोवन घरा संतोशान पाटी येता. तशेंच दीस पासर जाले. एक दीस इस्कॉलांत हांव एक नोटीस येता. आळे भुरग्यांचे स्कूल डे आसा. आवय बापायन भुरग्यांचे डान्स आनी पळोवंक येचें म्हणून. पूत आवय संतोशान पुता कडेन सांगता आळे पुता तुजें परवां स्कूल डे आसा न्ही. हांव आनी डॅडी कर्न तुजे डान्स पळोवंक येता. पूत देदेस बर जाता आनी म्हणटा आळे ते स्कूल डे दोगांनी येवची गरज ना. तूं एक डॅडी एकलो येवन दी. तूं येवची गरज ना. तूं घरा बस. कशें जाय ते आवयक. आवय रडता. तशेंच दीस पासर जाले. स्कूल डेचो दीस आयलो. पूत इस्कॉलाक वता. आवय भितर कुडांत रेडोन आसता. बापाय आवयक सांगता आळे तूं कांय कंत करनाका. आमी इस्कॉलाक या. तूं एका फाटल्यान एका कोणशान वचून बस. हांव मुखार बसतां. चल आतां बैसार या आमी. आवय संतोशान बैसारता आनी वेता. पुताचे डान्स आसा म्हाका पळयचे म्हणून. पुताचे डान्स सुरू जावचे पयलें बापाय मुखल्या बांकार वचून बसता. आवय फाटल्यान एका कोणशान बसता. पुताचे डान्स सुरू जाता. आवय फाटल्यान तावन तिका दिसना. ती उबे रावन पुताचे डान्स पळयता. पुताची दिश्ट आवय सशेन पडटा आनी पूत चिंता वयर तावन. हांवें तिका सांगलें येवंक नजो म्हणून मागीर आयली ती. रावता डान्स कशी पूत मूग दिता. मूग दिवन आल्ले मेकअप ते हें पुरा काण्ण आवय कुशीन धांवन वेता आनी रागार देदेस्पोर जाता आनी आवयच्या फाटल्यान वचून उबें रावता. आवय सायडीन बसले एका स्त्रिये कडेन उलोवन आसता. आळे आत्तां नासलो आसा न्ही. तांतो मदें आसलो म्हजो पूत. तोच म्हजो पूत म्हणून सांगता. कुशीन बशिल्ली स्त्री आवयक विचारता आळे तुजें तोंड अशें कशें जालां. तुजें तोंड अशें कशें बुराक पडलां. करपल्लें बरें जालां तुजें तोंड. आवय म्हणटा आळे आमचें धाकटें नळ्यांचें घर आसलें. त्या नळ्याच्या घराक एक दिगो आसलो. एक दीस अवचीत आमच्या त्या नळ्याच्या घराक उजो पेटलो. म्हजो पूत तेदला 1.5 वर्सांचो आसलो आनी तो सकाळ न्हिदुल्लो. तो दिगो पडता आसतना हांवें धांवून वचून म्हज्या बाळाक उखलिलें. पूण म्हज्या बाळाक कांय जावना. पूण म्हाका इल्लें लागलें. पूण ना म्हज्या बाळाक कांय जावना न्ही तेच म्हाका संतोश म्हणून सांगता. फाटल्यान उबे आसलो पूत हें सगळें आयकता आनी रडता. आनी तो ताका आवयचे सॅक्रिफायस त्याग तेदळाक कळटा. आवय रडता आनी आवय पूत रडता आनी आवय कोटलून दन सांगता सॉरी मामा म्हजी चूक जाली मामा. या तुज्या विद्रूप तोंडाक हांव कारण मामा हांव कारण म्हणून रडता. कितले अपूर्व न्ही एका आवयचो त्याग. इतलें सांगून हांव म्हजी काणी आखेर सितां. देव बरें करूं. जमलेल्या तीर्पदारांक आनी सहस्पर्तिकांक हांव देव बरी सांज मागता. आज हांव पुण्यकोटी म्हणल्या एका सत्यवंत गायची काणी तुमचे मुखार सादर करूंक आशेता. आमच्या कर्नाटकाच्या एका ल्हानशा हळ्ळेन एक गवळी आसलो. कलिंगा म्हणून ताचें नांव. तो जानवरांक मस्त मोगान पळयतलो. गंगे, गौरी, कामधेनू, तुंगभद्रे, लक्ष्मी म्हणल्या नांवान तांकां आपयतलो. आनी तातूंत पुण्यकोटी म्हणली गाय ताका मस्त मोगाची जावन आशिल्ली. आनी एक दीस अशें घडलें. हर्षाचे बरीच गोरवां पयशिल्ल्या गुड्याक सोरोवंक गेली. सोरोवंक येतना व्हडी एक वाघ. वाघाक पळोवन पुण्यकोटीक मस्त भीं दिसता. पयलेच बुकेन आसल्या वाघाक पुण्यकोटी पळोवन
मस्त खुशी जाता. वाघ पुण्यकोटी खावंक येता. वाघाच्या घासांतले बचाव जावं असाध्य म्हूण चिंतिल्ल्या पुण्यकोटीक आपल्या गोट्यांत असल्या ल्हानशा बाळाचो उडास येता. हांव म्हज्या बाळाक सोडून आयल्या, ताका वचून दूध दिवंक आसा. म्हाका एक अवकाश कर दी वाघाराया म्हूण परतून मागता. हे आयकल्लो वाघ ना, बिलकुल हांव तुका वचूंक सोडिना, तूं गेल्यार खंडीत फाटी येवची नाय म्हणटा. वाघाक पुण्यकोटीचे दूख पळयोवन दयाळाय भोगता आनी वचून येवंक सोडटा. अशें गोट्याक गेल्ले पुण्यकोटी आपल्या बाळाक पटलून उमेद दिता. जाल्ली गजाल हेर गोरवांक सांगता. गोरवांक भिये नाकात, हांव तुमचे सांगात आसा, म्हज्या पिलाक तुमी सांबाळा म्हणून सांगता आसतना वासरू वचनाका मा तूं गेल्यार म्हाका कोण आसात म्हणटा. हांवें वसा जायस पुता म्हणून बाळाची जबाबदारी सांगाती गोरवांक दिवून परत वाघाक मेळोवंक येता. परत वाघ पुण्यकोटीक पळोवन हसल्या सतवत गायक हांवें केल्यार म्हाका समाधान मेळात की म्हणून वयर गुडया तावणू सकला पडोवन मरता. मोगाचे न्हू, ह्या काणये तावणू आमकां मेळचे लिसांव कितें गी म्हळ्यार आमी सदांच सत उलयचे. सत केदाळाय जिखता. सत्यಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ म्हणल्या कानाडी गादये बरी आमी सदांच सत उलयांगी. देव बरें करूं.